वॉल्यूम बापा तुझे चरणी कच्या स्तुती आराधा देव तू आमचो बोधयार सरपण कथा नमस्कार देव तू आमचो बोधयार सरपण कथा नमस्कार हालेलुया 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 शिसुराया मोघा इष्टा करता स्तुती आराधा शिसुराया मोघा इष्टा करता स्तुती आराधा जीवनासाय आमच्या काळजा सरपण कथा नमस्कार शिवनासाय आमच्या काळजा सरपण कथा नमस्कार हालेलुया 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 Ubit-utmya paraklita ketang stuti arada Ubit-utmya paraklita ketang stuti arada Utmyan rauthai kurben berthai serpan ketha नमस्कार उत्म्यान रावदाय कुर्पेन भरथाय सरपण कथा नमस्कार हालेलुया 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 सोम्या कारामिया सांवा वडिनो आमचे दिश्ट सोम्याचे दोर्या आजचे ते आमचे दिश्ट आसा जाल्यार चर अनवारांतल्या आमी शबीत उतरता तूं जाल्यार सोम्या म्हाका तुजे चडशी येवच्याक उदकांतल्यान चलोवंक फरमाय आनी जेजू म्हणालो पेद्रूक ये तूं जाल्यार सोम्या म्हाका उदकांतल्यान तुजे चडशी येवंक फरमाय आनी जेजू म्हणालो ये
दर्यांत वादळ आसा, वारें आसा आनी 2 उसांबळ जाल्या. ती वयर सकल त्या लारांक जाती आसा खंयच्याय घडये बुडत. कित्याक 11 जण शीस थंयसर, 12 जण शीस थंयसर आसा. आनी पेद्रू जेजू चडशीं वचूंक देंवलो. उदकांतल्यान चलोवंक लागलो. जशें जेजू चलून येता तशें पेद्रू जेजू चडशीं वचूंक उदकांतल्यान चलोवंक लागलो. हा कितली खुशी. येदोळीचो उदकांतल्यान तो चल्लो ना, तो उदकांत उपेतलो, पूण चलोवन उदका वयल्यान चलोवन वचूंक तो सकलो ना. जेजूच्या एकाच उतराक उदका वयल्यान चलच्याक ताका साद जालें. मुखार वेता वेता ताची दिश्ट वाऱ्याचेर, वादळाचेर खंचली आनी तो बुडोवंक लागलो. सुम्या म्हाका बचाव कर ताची बॉब एकडीच्याक पावयन आमची दिश्ट सम्याचेर सुम्या. न्हय वाऱ्याचेर, न्हय वादळाचेर, न्हय दर्याचेर, न्हय उसांबळ्ळारांचेर. सबार चिन्नां घेवन आमी आयल्या. सबार येवजण आमची आसात, ज्यारे जायनातली आसात. आसूं पुरो जिणेंत सलवन्नी पळयल्ली आसूं हांगासर. मुखार वाट दिशा दिसनासतना आसलेली. पिडे मरे फात भरवल्लीं आसूं पुरो. मनांत बेजाराय, दूख हें सगळें तुमी घेवन आयिल्ल्यात आसूं पुरो. देखून लोकांक देखतस जेजू म्हणालो, तुमी कश्ट केल्या न्हू, वसान वयतले न्हू, म्हजे सरशी येया. हांव तुमकां विशय दितां. म्हजें जूं तुमच्या कांदार घेया, म्हजें लागचें शिका. कित्याक म्हजें जूं वोवंक सुलभ, म्हजें वचचें हाळू. हांव बळ्या आनी खलत्या काळजाचो, म्हजें तावन शिका. तुमी कश्ट केल्या न्हू, वजान वयतले न्हू. म्हजो तुमी मोग करता जाल्यार तुमचो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान या म्हणालो जेजू. जिवीत एक तारू भाव भयणीनो. दर्यो म्हळ्यार सागरांत, ह्या संवसारांत आमी पयन करता आमची वाट निर्दिश्ट जेजू सरशी वचूंक. तरी समस्ये, टेन्शन आमी आशिल्लें जायनासतना रावचें हें सगळें तळमळटा. एका वयर एक लारां आमचे वयर येवची आमकां भवडतान धंडळयतात, निराश करतात, दुखान पडोवंक कारण करतात. आमची दिश्ट सम्याचे तीर आसूं दी. तो उदकाचेर चलोवंक करता आमकां. वारें आसूं दी, वादळ आसूं दी, ताचे चडशी येवंक तो फरमायता. हे जेजू, सगळें तुका साध्य. सगळ्याचे वयर पदवी आसलो. बापान म्हाका सर अधिकार दिला म्हण तुवें सांगलां. तुका असाध्य म्हळें कितेंच ना. तूं उदकाचेरय चलोवन वताय. दर्यो उसांबळ आसा जाल्यारय, ल्हारां वयर उडटा जाल्यारय तूं शाबीत आनी शांतपणी चलोवन येताय. आनी येताय तुज्या शिसांतय, तुजो मोग करतले थंय, कश्टांत आसल्या थंय, जिविताच्या तारवार
तळमळे आसून आसल्यांक धैर्य दिवच्याक बुजोवच्याक खाकूळ दाखोवच्या बुगसूच्याक मुख करच्याक वयर काडच्याक तुवें थाय बुडतेल्यांक वयर काडच्याक तुवें थाय मेल्ल्यांक जीव करूंक सुम्यांक खेप्यांक आयकोंक मन्यांक उलोवंक सोलवन गेल्ल्यांक जैत दिवंक येताय कित्याक तूं जैतवंत क्रिस्त तुजे मुखार आमी सगळ्यां सांग सुम्या तुजे काकूळ तुजी दिश्ट जशें त्या शिसाचेर प्रत्येक रितीन त्या पिद्रूचेर खंचली पडली आनी तुवें ताका हात दिवन वयर उखल्लोय ती आमचेर पडूं जिविताचे एका हंतार आमी आसां जिवितांत संतोष अनुभव केला सुम्या थोडे पटी संतोषाचे की दूख सड पूण आमचे की सड तुवें दूख अनुभव केलाय जिवितांतलो संतोशी अनुभव केलाय निराकरणी मनशां तावन निंदा वायट उलोवणें आनी इतर तरेचे जायती हिंसा तुवें भोगल्याय मनशां तावन भोगल्याय तुज्याच लोकां तावन तुका भोगूंक मेळ्ळां हें सगळें मनशाच्या मोगा खातीर तुवें सोंसून व्हेलाय तूं जैतवंत जालाय तुज्या जैतांत भितर इगोवंक जेजू ह्या भवटांत आमी हिंगासर आयले हांव जेजू बरवशान बरवसो कंडल्यार तुजे थंय आयले हांव भवट उनो जाल्यार तुजे थंय आयले हांव मोग उनो जाल्यार तुजे थंय आयले हांव तो मोग तुजे मरिफात भरती करूंक तो भवट तुजे मरिफात थीर करूंक आनी बरवसो तुजे मरिफात वाडोवन घेवच्याक जेजू आमी आयले हांव तुजे खाकूळ तिची दिश्ट आमचेर घाल भवटान आनी उन्या बरवशान आनी पुण्या भवटान आनी उन्या मोगान आमी सांगूंक कशी व्हरता आमी तुजो मोग करता जेजू सडय आमचो भवट सडय आमचो बरवसो तुजे थंय आमी तीर रावच्याक आनी तशेंच तुज्या मोगान तुज्या खाकुळतीन जियोवच्याक आमकां तूं साथ कर Svadis Sakramenta Edevik Sakramenta Serman Serhoglap Stuti Zantu Kasasnar Try kariya Svadis Sakramenta Edevik Sakramenta Serman Serhoglap Stuti Zantu Kasasna Parat Svadis Sakramenta Edevik Sakramenta Serman Serhoglap Stuti Zantu Kasasna Hallelujah Hallelujah. 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 सुम्याचे उत्तर ऐकूच्या पुढे एक गीत ऐकूया गीत गाऊया आम्ही सगळी उभी राहूया
मोची उस्वाडता दिता वळदिता सदा बाळता जीवित मोचे सुखोड करता उलय सोम्या उलय ऐकता सागोर तुझो सलय म्हाका सलय जावना जाय आसरो म्हजो उलय सोम्या उलय ऐकता सागोर तुझो सलय म्हाका सलय जावना जाय आसरो म्हजो एजेकेल प्रवादाच्या पुस्तकातलं वसाप भाव बहिणीनो आयच्या मिसाचें पयलें वसाप कान दिवन आयकुया सर्वेस्पराचो हात म्हजेर आयलो ताणें सर्वेस्पराच्या आत्म्या उदेशी म्हाका भायर व्हेलो आनी एका फालक्या मदें दवरलो तें फालकें हाडांनी भरल्लें तांचे मदें ताणें म्हाका भोंवडायलो हाडां व्हड संख्यान फळक्यांत पडून आसलीं आनी ती सारकी सुकुल्लीं ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता ह्या हाडांक परतून जीव येत काय हांवें जाप दिली सर्वेस्परा देवा तें तूं जाणाय तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें ह्या हाडांक प्रवाद कर आनी तांकां सांग सुक्या हाडांनो सर्वेस्पराचें उतर आयका ह्या हाडांक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांव स्वास तुमचे भितर सरसो करतलो आनी तुमकां जीव येतलो हांव तुमचेर शिरो घालतलो आनी तुमचेर मांस वाडाशें करतलो हांव तुमचेर कात दमतलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी जियेतल्यात तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातलें म्हाका फरमायलेले प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो हांव प्रवाद करता आसतना एक आवाज आयकलो एक खडखड जालो आनी हाडा लागीं सरून हाडाक हाड जोडून आयलें हांवें पळयलें आनी तांचेर म्हाका शिरो दिसल्यो तांचेर मांस वाडटलें आनी कात दांपोवन येतली पूण तांचे भितर स्वास नासलो ताणें म्हाका म्हळें स्वासाक प्रवाद कर मनशा पुता प्रवाद कर स्वासाक सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा स्वासा चाराय वाऱ्यांतलो ये आनी ह्या मेल्ल्यांनी जियोवचे खातीर तांचेर स्वास सोड ताणें म्हाका फरमायलेले प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो आनी स्वास तांचे भितर सरलो तांकां जीव आयलो आपल्या पांयांचेर तीं उबीं रावलीं एक व्हड अगणित सैन्य तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता ही हाडां सगळे इस्रायलाचें घराणें ती म्हणटात आमची हाडां सुकल्यांत आमचो बरवसो नपैंत जाला आमचो सत्यानाश जाला देखून प्रवाद कर आनी तांकां सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा म्हजे परचे हांव तुमचे फोंड उक्तें करतलो आनी तुमच्या फोंडांतली तुमकां भायर काडटलो हांव तुमकां इस्रायलाच्या देशांत परतून हाडटलो म्हजे परचे हांव तुमचे फोंड उक्तें करतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातलें हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर उलयलां आनी हांवें हें केलां म्हणून तुमकां कळीत जातलें
उलयता तो सर्वेस्पोर देव. सर्वेस्पराचें उतर देवाचे उडोवकार. भाव भयणीनो, एजेकेल प्रवाद्याक देवान खंय व्हेलें आयको ना. फालक्याक न्ही, फालक्याक व्हेलें आनी फालकें खंयच्याच बरोवन आसलें. आज सुक्या हाडांनी पळया, जिवी हाडांनी समाने सुकी हाडां सारकींच सुकुल्ली म्हणटाना तुमकां समजूंक जाय. मांस भोवच्या ताका लागून तें सगळ्यांत चिडकोन गेल्ल्यां कोण ना. कितल्या वर्सां आदलीं सुकी तडेपटी आमी पळयलां सो पुरो. पेट्यांनी खंयी पडलें हाड हिंसून हाडून घरा चिवचें पळयलां सो पुरो. हे आमचे घरा भितर बसचें पेटे न्ही, आमी भायर बसचें पेटे पळय काट ते केन्ना केन्ना वेतात आनी तांकां खंयी एक सुकल्लें हाड मेळटा जिवें न्ही, तें खाण घेवन बसचें. भविश्यात तुमकां कांय सांगोंक कोणना तुवें म्हाका हाड घालूं नाय म्हणून. तूं शितूत घालताय सदांय, म्हाका शितूत घालताय आनी उरलें सगळें घालताय, मसले कांटो घालताय, हाड घालना अशें देखून कांय सांगोंक आनी तुमचे मुखार चिवचें कोण नासूं की बरो गोत्तू ना. पेट्याची लँग्वेज पळय. सुकें हाड सगळें सुकोवन गेल्लें भाव भयणीनो. हें सुकें हाडां आसलें फालकें देवान एजेकेलाक दाखोवचें आनी ताणें भोंवडायलो. ताणें सगळ्यांनी ताका भोंवडायलो तेणे म्हणून. चिंतून पळया, सुकी हाडां इल्लें जीव आसलीं आसात आमकां कळटा न्ही. तातूंत मांस आसता, इल्लें रगत, जीव आसलें इल्लें रगत आनी पुरो आसता. ती जिवी हाडां म्हणटा आमी. फ्रेश न्ही ही सुकलीं, तातूंत रगती ना, कांय ना. कांय आसूं की साद ना, कोण ना, सगळीं चुकोवन गेल्यांत. इल्लें जीव आसलें हाड थोडे पटी एक्सिडेंटांत बोट गी पांय गी कट जाल्लें, इमिडिएटली तें खाण घेवन वचून गेलें जाल्यार तें गडसूंक जाता. समान गडसिल्ले दाखले आसात. सुकुल्लें हाड खाण घेवन गडसिल्लें कांय दाखलो मेडिकलान ना. तुमी कांय आयकलां की? हांवें आयकून येदोळ पर्यंत आसचें ना, साद ना. इल्लेशें फ्रेश थोड्या घंट्याक फ्रेश जिवें आसलें वचून गडसिल्लें आमकां कळीत आसा. सुकुल्लें सारकें सोमा क्लियर सांगलां की सुकून गेलां, मेलां. हीं हाडां परत्याक जीव जडटीत की म्हणून देवान एजेकेला कडेन विचारल्यार कळ्ळें जाप दिवयेत. तुमी कितें जाप दीत? कितें जाप दिशात? तुमचो जानाय न्ही गी. तुमचो थोड्या संगतीक बरो आमी तशेंच म्हणून गॉड नोज आमी विचारले कुळार हू नोज, गॉड नोज म्हणटा ना आमी, देव जाणा म्हणटा. आनी हेजे केल्यांनी तशें म्हळें तूं जानाय, तुका तें सगळें कळीत आसा. तूं जानाय, तुका सगळें तें कळीत आसा म्हणून तो सांगता. पळया बोव आपुरबाई, तूं जानाय. आमी आमकांच एक घडी सारी आमी सगळीं दोळे धांक्या भाव भयणीनो, एक घडीच्या दोळे धांक्या. कितें आमच्या जिवितांत सुकोवन गेलां? आमच्या जिवितांत कितें सुकोवन गेलां? खंयच्या संगतीक हांव सुकोवन गेलां? सुकोवन न्ही आं, नॉट लॉस्ट, सुकोवन गेलां, ड्रायड. खंयच्यात तुका बरवसो ना, जिवितांत बरवसो सांडलाय गी. हाडां मेल्यांत, सुकोवन गेल्यांत म्हळ्यार बरवसो नासतना जावचें, नो लायफ. दोळे उक्ते करया. एक दादलो म्हजे लागीं आयलो आनी ताणें अशें म्हळें की कावन्सिलिंग आयिल्ल्या वेळार जिणेंत एकदम सुखी दडपाद सगळें सोलवून गेल्लें बरी म्हाका दिसता. ही एक रितीची भिरांत. जिवूच नाका म्हूण बगता, जिवूच नाका. आनी मतींत कितें कितें चिन्नां येतात. मरया म्हूण दिसता म्हाका, मरया म्हणून दिसता. पळया कन्फ्युजन, जायतें कन्फ्युजन. मुखारी म्हाका वाट सारकी कळना. एक घडी ह्या तरणाट्याचेर
दिश्ट गेल्ले वेळार पळय तो बेश्टो तर नटो न्ही तो खास जरी ताका सोबीत बायल हा भुरगें आसा सोबीत घर आसा काम करता पयशे आसा टॅलंट आसा बरें टॅलंट येणे तेणें उरल्या टायमार तो वचोन ताचें टॅलंट तो यूज करता आळशी रेडो न्ही आळशी न्ही अगेत बसून न्हिदचें कांय करनासतना अगेत बसचें दुसऱ्याचें गुस्तार जियेवचें तें पुरान न्ही काम करचो फुरसत वेळ मेळ्ळ्यार येणे तेणें दोन गी कालिंग गी सिंगींग गी आनी काले ऑर्केस्ट्रा गी MC गी आनी कितें गी करचो ट्युशन दिवचो हें सगळें ताचो वेळ टायम बरो तो उपयोग करता पूण इतलें सगळें आसून कितें समस्या घरांत तो ना मागण्याक कयंगी हेपटी घरांत सांगता जेवंक बायल भुरग्यां सांगता आवय बापाय सांगता तो ना ताका टायम ना घरांतल्या बायलेक वेळ दिवंक फुरसत ना उरलें मोगान उळया म्हणून फुरसत ना तितलें बिजी भुरग्या कडेन खंय गेपटी खेळोंक मेळ्ळ्यार मेळ्ळें टायम भुरग्याक ना पुरा सुकोन गेले बरी सगळें हाच्या जिवितांत हाडांनी फाळकें हाडांनी भरलां भाव भयणीनो फाळकें म्हणटा तुमकां उडास आसचे फाळकें म्हणले कुडले सोबीत पाचवी रंगाळ फळांनी भरलो जागो तो इटाळ मातयेचो जागो आनी हाडांनी भरला म्हणटाना तुमकां समजलें न्ही बळें कॉन्ट्रास्ट कितलें देवान सांगता आसतना फाळक्यांत हाडां ओ जीव ओ तरणाटो इतलो उत्साहीत आसलो आनी इतलें टॅलंट सगळें आसलो फाळकें ताचें जिवीत हाडांनी भरला फाळक्या बरें जिवीत हाडांनी भरला सुकोन गेला पळया सुकोन गेला आनी देखून मुखारी येता आसतना ताच्या जिवितांत जिवान भरलें जिवीत आतां एक कुशीनी मरण पडले बरी फालक्यांत ताचो जीव सुकोन गेला सुक्या हाडांची रास जाला सुकी दाड ही पुरा खंयतानगी कशेंगी ताच्या जिवितांत पयशे कितले आसल्यार स्वार्थी दिवंक ताका नाका मसूर आनी एकल्यान बरें जावचें ताका नाका मागणें सगळें मागणें ना तें ना हें ना म्हणून सोशल लायफ ना ताका इगर्जेंत खंयच्याय संघटनांत ना मिसाक आयल्यार आयलो खंय गेल्यार गेला म्हणून ताणें सांगचें उरल्यांक कळटा की नागी देव जाणा मन्या रेड्यान तूं तितली एक सळवळ ना म्हळ्यार उपादेश इगज मातेचो पांचवो उपादेश खंयचो तो इगज मातेचो पांचवो उपादेश विसर पडटा न्ही विसर पडल्यार इगज माते विसर पडटा मन्यारी विसर पडटा इगज मातेच्या आनी मन्यारांच्या गरजांक पावचें देखून पयसा पयसत ही गजाल पयसा पयस साबारा कडेन बरेंपण ना राग आसा जिद्द आसा द्वेश आसा बगसाणें ना कुमसार केदाळागी सुकीदाड इटाळ फाळकें सुकीदाडांनी भरलां ह्या तरणाट्याक मात समस्या न्ही आमच्या आयजीन हें दासूं पुरो कोण ना न्ही आमचें फाळकें हाडांनी भरलां गी बरवसो नासतना जाला गी आमच्या फाळक्याक एक नदर घालया भाव भयणीनो सुकुल्लीं हाडां तरी दिसतात गी आमच्या कुटुंबांत मोग ना कुटुंबांत मागणें ना काजरे जिणेंत मोग ना थोड्यांनी म्हणिल्लें आसा सगळें आसा फादर पूण आमचे आमी ओट्टारे आसा फादर आमी ओट्टारे आसा ओट्टारे आसा म्हळ्यार भुरगीं आनी आसा तुमकां ती आसा फादर पुरा पूण ओट्टारे आसा आमी म्हळ्यार अर्थ कालें समजलें तुमकां थोडी हांसूंक लागली आमी ओट्टारे आसा ओट्टारे काजर जाल्ल्या म्हळ्यार एक संस्कारा खातीर आमी आसा
पूण त्या संस्काराचो अनुभव संतोष जियोन ना म्हणून अर्थ क्रियाळ ना जिवीत भावार्थ ना देवात येना आमी देवात येना थोडे पटे मनशात येना जिविताक डिरेक्शन नासतना जालां कितें करचेंच म्हूण समजोना कितें करचें म्हळें समजना फादर डिरेक्शन ना आत्मीक जिवितान पुरासन एक केवळ तुमकां मात न्हय ह्या साकाक आनी धर्मिकाक जावचें आसा मागणें वेळा वेळार आसोनी जिवितांत ड्रायनेस पुरासन चुकीदड काल्याक करचें कित्याक करचें कोणाक करचें काय फायदो कितें फायदो ही सगळीं चिन्नां मतींत फुर्ग जयंती थोडे पटी आमच्या समुदायांत फुर्ग जयंती कांय उत्सव नासतना आसच्या जिवनांतले बरी आसची फुर्गस उत्सवनांतले बरी आसची सुखीदाड फळक्यांत हाडां सुकुल्लीं फळक्यांत हाडां ऑल इज डेड तुजी परिस्थिती खंयच्या स्थितीक पावल्या भाव भयणीनो आमची परिस्थिती ह्या संवसारांत खंयच्या स्थितीक पावल्या म्हणून आमी विचारया फळक्यांत आसल्या हाडां बरी जाल्यात गी केदाळायत पिडा फादर केदाळायत दूख कितलें मागल्यार गुण जायना बरें जायना खंय बरवसो कंडलागी आमचो कांय तरी बरवसो आसा गे म्हाका इज देर एनी होप एक घडीच्याक उबी रावया भाव भयणीनो चोमी म्हणटा भिये नाका पेद्रूक म्हणालो हांव तो इट इज आय कम भिये नाका म्हज्या दुवे भिये नाका म्हज्या पुता हांव तो म्हणून समजल्यार भोवशा पेद्रूक धैर्य मेळ्ळें तूं जाल्यार सुम्या म्हाका तुजे सरचे उदकांतल्यान चलोवंक फरमाय फियर नॉट इट इज आय एम युअर गॉड गव्यांक गीत भिये नाका बाळा
हांव तुमकां सगळें कथा भाव भयणीनो सगळं तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तुमची जतन घेता. पयलें पेद्रू 5 अध्याय 7वें वाक्य. सगळं तुमचो हुस्को भियेनाका म्हज्या पुता, भियेनाका म्हज्या धुवे. जेजून सांगचें हांव तो तुजो हात धरून हांव तुका सांबाळून व्हरतां. एक विडीच्याक आमी दोळे धांकया. हे जेजू आमच्या जिविताच्या फलक्यांत सुकल्लीं हाडां जायतीं तुवें दाखयलीं. कुटुंबांत तूं मोग नासतना जावचें, बुकसाणें नासतना जावचें, मागणें नासतना जावचें, देदेस्पराचें जिवीत पेल्याच्या गरजांत पावनासतना जावचें. काजरे जिणेंत एकामेकांक मोग दिनासतना रावचें. आवय बापायनी भुरग्यांचो मोग करिनासतना रावचें. पवित्र सभेच्या शिकोवण्या प्रकार भावड्यांनी चलनासतना रावचें. मनियारांच्या उतरांक कान दिनासतना रावचें. इगज तावन इगज मते तावन पयस रावचें. मीस कित्याक, मागणें कित्याक, देव कोणाक. हाडां सुकून गेल्यात. म्हज्या तराटा वळीन आसा हांव. म्हाका पुरसोत इल्ली उणी जाल्या. मागण्याक वेळ ना. कुटुंबांतल्या मागण्याक सांगाता वेळोंक म्हाका पुरसोत ना. पुरसत आल्यार इतर रातवळ्यो म्हज्या मतीन दसतना ते मागणें सारके रितीन म्हणूंक हांव सकलो ना. तुजें सासणीक जिविताचें उतरी फवत रितीन वासूंक हांव सुकलां. वेळा वेळा कुमसार जावन म्हजें जिवीत पवित्रपणान चरोवकी हांव सुकलां. म्हजेर तुजी दिश्ट घाल सुम्या. तुजी काकुळतेची दिश्ट घाल. हांगासर हजार आसा त्या सगळ्या भाव भयणीचेर तुजी मोगाची दिश्ट घाल. तुज्या काकुळतेची दिश्ट जशें तुवें दिश्ट घाली बुडच्या त्या तुज्या मोगाच्या शिसा जाका तुवें पेद्रू म्हणून नांव दिलें. सिमांव पेद्रू तुज्या मोगाचो जाचेर तुजी पवित्र सभा तुवें बांदून हाडटा म्हणून तुवें सांगल्ली. तो शीस उदकांत बुडताना तुरंतान तूं गेलोय. बचाव कर सुम्या. ह्या परचेच्या नवान तुजे लागीं मागता बचाव कर तांकां. बुडच्या परिस्थितीक पावल्लीं ती सुकून गेल्यात हाडां तांची. जिवान बरेंशें त्या फलक्याक जीव येशें हिटाळ जायशें फळां फळांनी बुडच्या खातीर कृपेन तांकां बरें, सत्येन तांकां बरें. भियेनाका बाळा, भियेनाका दुवे. मुझा बाळा आसाय तू मोजा तळा आता. ये नाका मुझा बाळा आसाय तू मोजा तळा आता. मुखा तुसर दोरून मोजो हात दितां तुका मुसो सांगा. मुखा तुसर दोरून मोजो हात दितां तुका मुसो सांगा. दोन्ही हात वयर करिया. आंजाच्या उतरांनी मी सगळें हालेलुया म्हण्या तुमकां थांबता रितीन तुमी गायल्यारय जाता म्हणल्यारय जाता. हालेलुया म्हण्या घट्ट रितीन सगळो तुच्याच रितीन हालेलुया 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 हालेलुया. आमी बसया भाव भयणीनो. हाडां पळोवन जाल्लेंच एजेकियल प्रभात्याक देवान सवाल केलें भाव भयणीनो. मनशा पुता ह्या हाडांक परतून जीव येत गाय.
मनशा पुता ह्या हाडांक परतून जीव येत काय कॅन द बोन्स कम अलाइव अगेन. मेल्लें परत जीव जावचें साद आसागी. कितें म्हजे थंय मरून गेलां परत्याक जीव जायतगी. इज इट पॉसिबल? हें सादगी? कितें म्हणटा हांव, देव जाणा, देव जाणा, आमकां कळीत ना, देव जाणा. देखून एजेकियेलान म्हळें, तुका कळीत आसा देवा, म्हाका न्हय, तुका कळीत आसा. देवाक सगळें कळीत आसा. हांगा पळया, हांगा आयक्या, देवाक सगळें कळीत आसा गी ना. एजेकियल प्रवाद्यान सांगले सोमाने, तुका कळीत आसा, म्हाका न्हय. देवाक सगळें कळीत आसा, ताका सगळें करूंक साद आसा. हांवें फात येता गे, आमी हांगासर हजर आसली सगळीं फात येता गी. देवाक सगळें करूंक साद आसा गी ना, आसा. देवाक असाध्य म्हळें कितेंच ना. नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, नथिंग इज इम्पॉसिबल. हांगा पळया, हांगा पळया, तुमची दिश्ट तिसीन गेल्यार कानी तिसीन येतात. उडास दवरया, देखून डिस्ट्रॅक्ट जायनाकात. देवा मुखार कसलीच डिस्ट्रॅक्ट जाल्ले कुडले आमी बुडटा. पेद्रून समी मुखार आसा, सोलोवंक सांगल्लें आसा, आनी तो वाऱ्याचेर वादळाचेर दिश्ट घालूंक लागलो. म्हळ्यार इल्लेशें ताका प्रायड बकलें आसतालें, हांव उदकाचेर चल्लो न्ही की सोम्या बरी म्हणून, बळंक भितर गेलो. दिश्ट सुकयनाकात. दिश्ट सुकले कुडले कान सुकतात, मोत सुकता, काळीजी बोंग सूर करता. उडास दवरया. ह्यो तिनूय संगती सांगत हाडल्यार आयचें सुवार्थाचो अर्थ आमी समजूंक शकता. तें मागीर आसूं. म्हजे उपरांत म्हणया, देवाक सगळें कळीत आसा. सकडी गट्टताळ्यान, देवाक सगळें करूंक साद आसा. देवाक असाध्य म्हळें कितेंच ना. नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड. खेदाळा भाव भयणीन, आमी हें पळय मज्जांत जायना, मज्जान करूंक नजो, हें साध्य ना, हें मज्जान जायना, हें केदाळा आमी रावयता. त्या दाळा म्हजो भावार्थ वाडोवंक सुरू जाता. उडास दवरया. केदळ पर्यंत हें म्हज्या जिवितांत म्हाका साधना, हें जावचें गजाल न्हय, हें जावचें पुराय गजाल न्हय म्हणून म्हणटांगी तोळ पर्यंत म्हज्या भावार्थांत हांव उनोवंच. देखून जेजून पेद्रूक विचारलें, उण्या भावार्थाच्या कित्याक दुबावलय? कसोय उणो, आनी तांतूय दुबावलय कित्याक? भावार्थ कसोय उणो, तांतूय दुबावलय न्ही. उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलय? केदळ पर्यंत पळय आमी, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, इट इज इम्पॉसिबल म्हणटा हांव. तो वळो कितें करता आमी? देवाक आमी उण्या सक्तेसो करता, उण्या सक्तेसो करता. देवाक ही उतरां देव सर सक्तेवंत म्हणून स्विकार करूंक नेगार करता. ही उतरां म्हजो भवार्थ दंडळो खारान करता नाश करूंक ही सकतात. म्हळ्यार उडास दवरया. देव अस्कत सक्तेसो आवर गॉड इज वीक म्हणूंक शकता. ताच्यान कांय करूंक जायना म्हणूंक आमी शकता. देवाचेर बरवसो नातल्यांची ही उतरां उडास दवरया. भावार्थांत अस्कत आसल्यांची ही उतरां देखून जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, वाय डीड यू डाउट? उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय? जाहिराक जेजू आपण व्हरतलो. म्हजी दू मरण पावलां. ताणें दोळे धांकल्यात, ये म्हणजे मरच्या फुडें तरी ती न्हू आपड अशें म्हणून जायरान रिक्वेस्ट केल्लें. आनी जेजू वचून करनासतना थोडे जण येवन ताका सांगूंक लागले, आनी मेस्त्रीक आमी दोसचें नाका. ती जालें तिचें जालें. तो ताच्या वाटेन वचून दी, आमी न्ही कितें करूंक का तें करया. तो म्हणटा, ना, मेस्त्रीक घेवन आयला ताका घरा हांव आपूण व्हरतां. जेजू ताका इतलेंच म्हणालो, तुका तुवें सत म्हणल्यार पुरो.
तुवें सत म्हणल्यार पुरो. लाजर जेजूच्या मगासुशी स्मरण पावल्लो पळया. जेजूक उतर दिवन 4 दीस जाल्ले, 4 दीस जाल्ले जेजूक उतर सांगून तांणी वा खबर धाडन 4 दिसा उपरांत येता आनी मारता अर्सांचे बरी धांवन धांवन वेता. धांवन तूं आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरतो नातलो आनी कितें तुवें देवा लागीं मागल्या तें जाता म्हणून हांव फाती येता. तशें म्हणून पणाचो फातोर काड म्हणटाना सुम्या 4 दीस जाले आनी गाण पडले दोळत मारता. तुका सांगलें न्ही तुवें सत म्हणल्यार पुरो. इट इज गुड इनफ दॅट यू बिलीव. तुवें सत म्हणल्यार पुरो. देवाक असाध्य जावचें कांयच ना भाव भयणीनो. म्हणया पळय आमी परत देवाक तिके वडल्यान म्हणया देवाक बडव्यांक मरयेक सांगलें देवाक असाध्य कितेंच ना. जाय जाल्यार वचून पळय तुजी भयण मावशे भयण एलिझाबेथ येदोळत गर्पेस्त वचून पळय. आनी शिसांनी विचारलें जेजू एक तरणाटो हांवें सासणी घेवची न्ही जिवे जर कितें करीचें की म्हणून. ताचे उपरांत जेजू तांकां सांगता पळय ग्रेस्त मनशांक कितलें कश्ट सर्किंच्या रासान भितर चोरून एक करें सुवेच्या बिरड्यांतल्यान वचोंक सकत मनशांक. तशें जाल्यार कशें न्ही म्हणून विचारतना देवाक असाध्य जावचें कितेंच ना. जेजून सांगलें ती उतरां ही आमच्या उगडासा खाड्या भयणीनो. देवाक सर संगती साध्य. मातेवाचो वांजेल 19 अध्याय 23 भितर तें आसा. फेथ बिगिन्स वेन आय स्टॉप सेयींग इट इज इम्पॉसिबल. केदाळ हांव इम्पॉसिबल म्हणून रावता त्या दाळा म्हजो भवाट वाडटा म्हळ्यार उडासुर्या हें म्हज्यान जाता म्हणून हांव सांगता तवळ हांव देवासोवें आसा. देवासोवें चर संगती म्हाका साद. उगडासोर भाव भयणीनो देव म्हज्या जिणेंत सुकोन गेल्ली संगती उक्तें करता दाखयता. म्हज्या जिवितांत देव दाखयता किंची संगती सुकोन गेल्यात गी म्हणून. कित्याक तो म्हजो मोग करता. ताणें म्हाका रचलां लिपोवन गेला तें तो सगळें उगडासा काडटा म्हज्या जिवितांत. आनी देवान दाखयले उपरांत हांवें नेकार करूं नजो निराकर सूंक नजो. म्हज्या जिवितांत कितें सगळें सुकोन गेलां म्हणून म्हज्या दोळ्या मुखार देवान दवरता आसतना वा हेरां मरिफात म्हाका सांगता आसतना वा परगट केल्ल्या देवाच्या उतरां मरिफात देवान म्हाका सांगता आसतना आनीकी दोळे धांपून आसा जाल्यार ते म्हज्या पाडाक वायटाक देव हांवें फळां इठाळ आसचें अशें तांबडें उडास दवरया. आमचो देव जियोवचो देव ताचें तें सगळें जिये जैती ताची आशा. ताणें खंयचेंय मेल्लें रसूंक ना. ताणें सगळें जिवीत आसलें रचलां. ताका म्हजें तें सगळें जियेल्लें जायजें. तुका म्हज्या जिवितांत सुकल्लीं हाडां जियोवंक आनी जिवान भरलीं देवाक सगळें ताच्या स्पिरितान सगळें करूंक शकता. देव सगळें म्हजें जिवीत परत्याक जिवान भरूंक शकता. सुकल्लें आपल्या स्पिरितान नव्या स्पिरितान हुरुपायन तो भरता. देवाच्या आत्म्याक आमी आमकांच उक्तें करचें बारीक गरजेचें. देवाच्या आत्म्याक आमी आमकांच ताचें उतर आयकुचें बारीक गरजेचें. देखून लोक हारी हारीन येताना भाव भयणीनो जेजून कितें केलें असर्यंत केली गी पयलें शिकयलें. पयलें कितें पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा ताणें जायतें शिकयलें आनी उपरांत ताणें तेंच्या पिडेस्तांक गूण केलें म्हणून पवित्र पुस्तक सुवार्ता आमकां सांगता. शुभ वर्तमान ताणें जायतें तांकां शिकयलें. देवाचें उतर भाव भयणीनो जितलें चड देवाचें उतर आयकताय तितलें चड म्हजें थंय जीव बरोवन येता. देखून देवाक सर संगती साद. परत म्हजे उपरांत संकली सांगात म्हण्या देवाक सर संगती साद. घट्ट म्हण्या सतमंतल्या की सर संगती साद म्हण्या देवाक म्हजी मेळ्ळी हाडां जीव करूंक साद आसा. म्हजी मेळ्ळी हाडां जीव करूंक साद आसा. देवाक सगळें साद आसा म्हण्या. आमी सगळीं उबी रावया भाव भयणीनो.
देवाच्या उतरा मरिफात आमचे ते जीव देवन येवच्या खातीर आमी एक गीत गावया. असाध्य देखून कीर्तन म्हणटा तुझो संतोष सोद देवा थंय तुझे काळी जात्रेक थंय तुका दितलो सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद देवाच्या आत्म्यात तुजो संतोश सोद भाव भयण देवाची स्तुती करा. देवाच्या आत्म्यान बरेचशे तुका मागा जी हाडांच्या जिणेन चुकून गेल्या पिढे मरिफात गती मरिफात दुका मरिफात मोग नतले मरिफात भक्षाने नतले मरिफात कुमसार जाय नतले मरिफात राग दोरले मरिफात द्वेष खालसान दोरले मरिफात चियाडान सुकून गेल्यांती आता प्रत्याक जिवान बरोनी रक्तान बरोनी मसान बरोनी शिरो त्या हाडांनी बरोनी जीव बरोनी येऊन तुमच्या हाडांनी नव उत्सव तुमच्या ते तो पवित्र आत्मा घेऊन ये तुम्ही तांचे ते नव उत्सव नव जीव उत्सव तांचे ते घाल तांची घडण गेल्ली सगळी तुमची हाडा पत्त्याक जिवान करू सुकून गेल्ले ते जिवान करू ये तुम्ही तुझे बोलिये देवाच्या पवित्र आत्म्या सोते वाक्य सोवे वाक्य सोते अध्याय सोवे वाक्य असे म्हणता भाऊ बहिणीनो कसलो चुकंत हुसको धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आणि उपकारी मनान देवाक कळीत करा. देवा मुखार खालते जाया देवाक मान दी खालतोसा तो बोल तुका तो ग्रेस्त करतलो तुझी ग्रेस्त काय मान आणि जीवित तुका परत मेळटा ग्रेस्त काय तो वाडयता म्हणटा म्हणण्याचो ग्रंथ 22 अध्याय 4 वाक्य देवा मुखार खालतो जा
देवाचेर आमचो भरवसो थीर करया. जेरेम्या प्रवादीच्या पुस्तकांत 30वें अध्याय 17 ओळ. हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुझे घाय बरें करतलो उलयता तो सर्वेस्पर. मन्या सुग्रंथ 4 अध्याय 20 वाक्य. म्हज्या पुता म्हज्या उतरांक चीत दी, म्हज्या संगण्यांक कान दी. ती तुज्या दोळ्या मुखली पयस करिनाका, तुज्या काळजा भितर ती दवरू. कित्याक जांकां ती मेळटात तांकां ती जिवीत आनी सगळे कुडीक ती भलायकी. देखून एजेकियल प्रवाद्याक तो म्हणालो, ह्या हाडांक तूं प्रवाद कर, ह्या हाडांक म्हजी उतरां तूं सांग आनी ती जीव जोडटली. त्या हाडांक जीव आयलो पूण श्वास नातलो म्हणालो, श्वास नातलो. देखून चराय कुशीच्या वाऱ्याक प्रवाद कर. श्वास तांचे ते देवून येवो तुम्या श्वास या पुरजे ते तू फुंक. तुझो श्वास ना तर तांचे ते मेल्ली ती आडा जीव जायनात. तुझे उतर तांणी आयकलें. आतां जिवीत तांणी आपल्या जिवान भरच्या खातीर तुजो श्वास तांचे ते फुंक. Spirit of God, touch each and every one. Breathe into them life, health, peace, joy, prosperity. तांचे ते तुजो जिविताचो श्वास, भलायकेचो श्वास, भोगसाण्याचो श्वास, जिवाचो श्वास, उत्सवाचो श्वास, भोगसाण्याचो श्वास तूं फुंक. ती जियो परत जियो, बरवशान जियो, मकान जियो. मरता पर्यांती देवाची सेवा, देवाचो मोग, पेल्याचो मोग करून जियो. आपणा खातीर न्हय, देवा खातीर तांणी जियोवच्याक. देव आसा म्हणून तांच्या जिवितान प्रकट कर जियोवच्याक. यो तुम्या तूं साथ कर देवाच्या तुम्या. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवो रे. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवो रे. भाव भयणीनो, तुमचे दोळे धांकया, तुमचे हात तकलेचेर दवरया. एकटीच्या हांव सांगता तें त्या रितीन करचें प्रयत्न करया. ज्या कोणाक तुमी बगसूंक इन्कार केला तस जाल्यार उगडास करया. दोळे धांकया पुना. ज्या कोणाक दोळे धांकूंक जायना दिश्ट सगळी सुम्याचेर दवरया, म्हजेर न्हय. कोणाक बगसूंक बाकी आसा जेजूच्या नांवान बगशी. खंयचें सूख जावं दी. जशें सोम्यान कुर्सातावन बगशिला त्या रितीन सोम्या आज तुजे खातीर तुज्या नांवान ह्या मनशाक, म्हाका दसुल्ल्या मनशाक, म्हाका ताणें केन्ने कितें सगळें केलां तसल्याक बगशिता. फॉरगिव. तुजे तें जीव येवच्या खातीर आज तुवें बगशिचें भाव भयणी. जरी कोणा तें तुवें द्वेश दवरून घेतला जाल्यार एक ना एक दीस तुका हांव पळयतलो म्हणून तुवें सांगलां उतर वय जाल्यार आज जेजूच्या नांवान फाटी काड. टेक आउट द वर्ड दॅट यू सेड. एक दीस हांव तुका पळयतलो. जरी कोणाक तुवें सांगलें आसा जाल्यार तूं बरो जावचो नाय, तूं बरें जावचें नाय. जावं पुरो तुज्या बायलेक तुवें सांगलां, जावं पुरो तुज्या घोवाक तुवें सांगलां, जावं पुरो तुमच्या भुरग्यांक तुवें सांगलें आसूं पुरो.
उतर ते पाटी काढ बऱ्यापण असो आशीर्वाद दी बरो जा म्हणून सांग उतर ते पाटी काढ सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सत्यान आनी आत्म्यान देवाचो मोग करचो म्हणजे पेल्याचो मोग करचो तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर येसुम्या ह्या भाव भयणींनी आपल्या तकलेचेर हात दवरनो कोणाक तांणी बोगसूं ना तसल्याक तांणी बोगशिला कोणाचे शिराप केला तो तांणी फाटीं काडला बरो जावचो ना म्हणून सांगलें उत्तर तांणी फाटीं काडला एक दीस तुका पळयता म्हणून द्वेश दवरलो तांणी फाटीं काडला आमचे ती तुजो स्वास फूंक आपलें जिवीत भवडटा काल क्रिस्तांव जिविताच्या भवडटा काल जियोवच्याक अखेर पर्यंत संतोषाच्या अनुभवान जियोवच्याक दूख पिडा संकश्ट आसल्यारी आपल्या मुखा म्हळ्यार संतोष परगट करून जियोवची शक्ती हांगासर असल्या हरी एकल्यांक दी जायत्या समस्यांनी ती हांगासर आयिल्लीं आसात तुज्या नांवान हे समस्या फूड करूंक तांकां साथ जावं दी जशें तूं जैत वन जालें कश्टा मरिफात जेजू सुलभाची वाट धर न्ही पगार कुडीस घेवन तूं जैताक पावलाय तांच्या जिविताच्या कुडीस घेवन तुज्या फाटल्यान निरंतरी फाटलाव करूंक तांकां बोळ दी कृपा दी सकत दी तुज्या तुम्यान बर ह्यो तुम्या तुज्या सक्तेन बर देवाच्या पवित्रत्म्या मुझे देवो देवाच्या पवित्रत्म्या मुझे देवो हालेलुया हालेलुया सोबरम शरबरा दे 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 मगला हालेलुया हालेलुया शरबरा दे दे हालेलुया हालेलुया बला हिराबलम शरबरा दे 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 हालेलुया 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 तुझे नावाचा महिमा मान आणि होगला प्रसुदान सर्वता आमेन समयाचा आशीर्वाद जोडू कमी येते जाऊया भाऊ बहिणीनो इथ्या बोडा सक्रामेंटा सष्टान मन करूया पूर्विल्या त्या कृपा पोरला नव्यो रीती आदर्या सुलभन वेचा हस्तत्विश्व्या भावार्थाचे फळ दिव्या जशे बापा तशे सुद्धा उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा ससा ससा एका जाळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी ना पडता प्रार्थुया हे समय तुझ्या विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडून सफळ सदान समचे आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरा मान करून आमकां दयेन फोव कर तुझी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससना
मोगाच्यानो सक्रामेंतान जेजूक आराधन करून ताची बेसांवां आमच्या भाव भयणीचेर आमी जोन घेतली त्याच जेजूक मोगांनी कोटूंक येवकरशें बलिदान भेटूंक आमी फुडें सरता आसतना मिसाची रादे आसात वाचूंक सांगता. देवादीन Ambrose Nazaretच्या आत्म्याक मिस्तिता Janet Rego आनी कुटाम पेरमुदे. देवादीन Agustin Clarence D'Souza आत्म्याक मिस्तिता Alistair D'Souza San Francis पयलो वाडो. अर्गा मिस्तिता Monica Rodriguez सामोस्त्या वाडो. फेस्तो मिस्तिता Alson Sequeira आपल्या 6व्या वर्सा जल्मा दिसा सुगडा आसकान फेस्तो मिस्तिता San Jose वाडो. आपल्या जल्मा दिसा संदर्भी फेस्त मेस्तिता लुईस क्रास्ता बाळोक जेजूचो वाडो. फेस्त मेस्तिता प्रीतम क्रास्ता बाळोक जेजूचो वाडो. फेस्त मेस्तिता ॲलन ब्लॅनी डिसोजा लुड्स वाडो. आपल्या जल्मा दिसा संदर्भी फेस्त मेस्तिता डेन्सी आणि ब्युला सिक्वेरा सान तेरेस वाडो. अर्गा मिस्तिता तेरेसा पिंटो सान थॉमस वाडो. अर्गा मिस्तिता आयरीन कोरेलियो आणि गुटाम सान जुजे वाडो. देवादीन ग्लॅडिस वेगसूच्या आत्म्याक मिस्तिता मिल्ड्रेड पिंटो नित्यधर वाडो. देवादीन फ्रांसिस पिंटोच्या आत्म्याक मिस्तिता मिल्ड्रेड पिंटो नित्यधर वाडो. देवादीन रेमिंटिया कॅस्टेरिनोच्या आत्म्याक मिस्तिता सेव्हरिन कॅस्टेरिन नित्यधर वाडो. देवादीन विन्सेंट कॅस्टेरिनोच्या आत्म्याक मिस्तिता सेव्हरिन कॅस्टेरिन नित्यधर वाडो. जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मानाक फेस्त मिस्तिता प्रणय डिसोजा मांगळूर. फेस्त मिस्तिता रॉनी थावरो सान थॉमस वाडो. फेस्त मिस्तिता अनुष्का पिंटो सान फ्रांसिस पयलो वाडो. अर्गा मिस्तिता सुनील लोबो सान जुजे वाडो. देवादीन मेरी नोरोनाच्या आत्म्याक मिस्तिता हिल्डा डिसोजा लुड्स वाडो. देवादीन एलोशियस लुसी गोवियसच्या आत्म्याक मिस्तिता रिचर्ड आणि जेन डिसोजा सान फ्रांसिस पयलो वाडो. अर्गा मिस्तिता जेड इवा फेर्नांडीस लुड्स वाडो. अर्गा मिस्तिता अरुण पिंटो वरवा. अर्गा मिस्तिता लेनी रॉच वेलंकाने वाडो. अर्गा मिस्तिता ऑल्विन जेनी साल्डाना वेलंकाने वाडो. तांच्या इराद्या पासून आमच्या हर एकल्याच्या गरजा पासून आयच्या दिसा आयिल्ल्या सर प्रत्येकांक जेवण दिवंक स्पॉन्सर रावल्ले आसात. लोवेस पावलीन क्रास्ता बाळोक जेजूचो वाडो तांच्या इराद्या पासून आनी आमच्या जण एकल्याच्या गरजा पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. प्रवेश गीत गावन आतां मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. सगळ्या मंदिरांत तुझ्या हरगा दिवस उपकारांक तुझ्या गीतां गावन प्रणाम अर्पिता. बली भेटन तुका वंदिता. दिनपणी हांसूका हसिता. दया माया तुजी नियता. दिनपणी तुका हसिता. दया माया तुजी नियता. आतकी जिनी बोगोसून मागता. आदर करपाक बेसांक आशेता. सगळ्या मंदिरांत तुझ्या हरगा दिवस उपकारांक तुझ्या गीतां गावन प्रणाम अर्पिता. बली भेटन तुका वंदिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो आणि तुमच्या आत्म्याचो वे आसो.
म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र कूट फवत बरी संभ्रमक आमची पातकां वळखून घेवया. देवालागचें बक्षाने मागून सांगात म्हणया. सरपद वेदारा बापाक आणि तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो सगळ्या उसारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान सुसारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतलीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. या पसो बेगीन सदांचो वार म्हणयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती म्हणून प्रार्थना मागता. तकली बघूया. सरपद वेदार देव आमची एकाकृत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूत करता कूद कर, सौम्या काकूत करता कूद कर, क्रिस्ता काकूत करता कूद कर, क्रिस्ता काकूत करता कूद कर, सौम्या काकूत करता कूद कर, सौम्या काकूत करता कूद कर. प्रार्थुया. सरपद वेदारांनी ससनाच्या देवा, अख्ख्या तुझ्या परचेचो वडील कसो उतरान आनी देखीन तिका सोलून व्हरूंक भाग्यवंत जुवां पावल दुसऱ्याक तुवें वेंचून काडलो. ताच्या विनवणेन तुजे पवित्र सभेच्या गोवळ्यांक आनी तांच्या आदीन केल्ल्या हिणांक दयेलायन सांबाळ आनी ससनाच्या सुडवणाच्या वाटेन चलय. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचो हात म्हजेर आयलो. ताणें सर्वेस्पराच्या आत्म्या उदेशी म्हाका भायर व्हेलो आनी एका फलक्या मदें दवरलो. तें फलकें हाडांनी भरिल्लें. तांचे मदें ताणें म्हाका भोंवडयलो. हाडां व्हड संख्यान फलक्यान पडून आसलीं आनी तीं सारकीं सुकुरलीं. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशा पुता, ह्या हाडांक परतून जीव येत काय? हांवें जाप दिली, सर्वेस्परा देवा, तें तूं जाणाय. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, ह्या हाडांक प्रावाद कर आनी तांकां सांग, सुक्या हाडांनो, सर्वेस्पराचें उतार आयका. ह्या हाडांक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव स्वास तुमचे भितर सरस करतलो आनी तुमकां जीव येतलो. हांव तुमचेर शिरो घालतलो आनी तुमचेर मांस वाडशें करतलो. हांव तुमचेर कात धमतलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी जियेत येल्यात. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. म्हाका फरमायिल्ल्या प्रमाणे हांवें प्रावाद केलो. हांव प्रावाद करता आसतना एक आवाज आयकलो. एक कटकट जालो आनी हाडां लागीं सरून हाडाक हाड जोडून आयलें. हांवें पळयलें आनी तांचेर म्हाका शिरो दिसल्यो. तांचेर मांस वाडटलें आनी कात धंपून येताली, पूण तांचे भितर स्वास नासलो. ताणें म्हाका म्हणलें, स्वासाक प्रावाद कर. मनशा पुता, प्रावाद कर, स्वासाक सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, स्वासा चाराय वाऱ्यांतलो ये आनी ह्या मेल्ल्यांनी जिवचे खातीर तांचेर स्वास सोड.
ताणें म्हाका फरमायिल्ल्या प्रमाणे हांवें प्रावाद केलो आनी स्वास तांचे भितर सरलो. तांकां जीव आयलो आनी आपल्या पांयांचेर तीं उबीं रावलीं. एक व्हड अगणीत सैन तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, मनशा पुता, हीं हाडां सगळें इस्रायेलाचें घराणें. तीं म्हणटात, आमचीं हाडां सुकल्यांत, आमचो भरवोसो नापयस जाला, आमचो सत्यानाश जाला. देखून प्रावाद कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्वर देव अशें म्हणटा, म्हज्या परजे हांव तुमचें फंड उक्तें करतलो आनी तुमच्या फंडांतलीं तुमकां भायर काडटलो. हांव तुमकां इस्रायेलाच्या देशांत परतून हाडटलो. म्हज्या परजे हांव तुमचें फंड उक्तें करतलो तेन्ना हांव सर्वेस्वर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवांत जातल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो. तेन्ना हांव सर्वेस्वर उलयलां आनी हांवें हें केलां म्हूण तुमकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्वर देव. सर्वेस्वराचें उतर. देवाची वडोवकार. थोडी मरुभूमीन थोडी अरण्यान हेने तेने भोंवतली आनी वस्ती करूंक जाता तसल्या शहराची वाट तांकां मेळोंक नातली. भुकेन आनी ताणेन तीं वळवळतली आनी जीव सोडूंक तीं तयार जाल्ली. सौम्या दिन वासुया कित्याता सोमो ससना भरता. तेन्ना तांच्या गसाकंतान सर्वेस्पराक तांणी उलो मारलो आनी तांच्या संकश्टांतली ताणें तांकां निवारली आनी वस्ती करूंक जाता तसल्या शेरान पावस नीट वाटेन ताणें तांकां चलोवन व्हेली. सौम्या दिन वासुया कित्याता सोमो ससना भरता. ताच्या मोगा पासून मनशां खातीर तांणी केल्या त्या विस्मितां पासून तांणी सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो. कित्याक ताणें तेल्या आपणाक गवता दोशी करता आनी भुकेल्ल्यांक बरें
हालेलुया कित्याक ताचो मोग सांबाळटा सोम्या दिंबा सोया कित्याक ताचो मोग सांबाळटा तुझो वाटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा तुज्या स्वताच्या मार्गान म्हाका चलनवो हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सुवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्याचोय असो भगवंत मत्या प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका समिया जेसून सदुसेवाचें तोंड दापयलें म्हणून आयकून फारिजेव सांगाता मेळ्ळे आनी तांचे मदले एकल्यान जेजूक फारकूच्या इराद्यान अशें सवाल केलें मेस्त्री नियमशास्त्राचो आदीक व्हरतो उपादेश खंयचो जेसून ताका जाप दिली सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर होच आतिवर्तो आनी प्रथम उपादेश आनी दुसरोय ताचे सारको तुजो करताय तुजो तुज्या पेल्याचो मोग कर ह्या दोन उपादेशांचेर सगळें नियमशास्त्र आनी प्रवादाचें उतर बांदून आसा सुम्याचें शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्त देवाचो कितलो मोग आमी करता वा तूं करता म्हणून विचारल्यार कशें दाखयशात आं गोत्तराम ताचे उपादेश पाळतात ओके पर्टिक्युलर क्वेश्चन घालया तूं समयाचो कितलो मोग करताय हें सवाल घालें जाल्यार कशें जाप दितात म्हळ्यार कशें मोग करताय न्ही कितलो कोणी गीकालें सांगलें त्या फॅनाच्या आवाजाक आयकना सगळ्या तुज्या काळजान सक्तेन आत्म्यान न्ही हांगा आसलें बरें सांगलें पूण म्हजें सवाल पर्सनल तूं कितलो सुम्याचो मोग करताय देवाचो कितलो मोग करताय कितलो केलोय आनी कितलो करनासाय कितलो करताय कश्ट जाता कोण ना ह्या सवालाक जाप दिवंक न्ही कश्ट जायत तुमकां तशें म्हाका ह्या सवालाक जाप दिवंक बारीक कश्ट जायत पूण हो पवित्र पुस्तक म्हणटा सगळ्या काळजान देवाचो मोग कर वंट आनी न्ही आतां आमी सडावत वंट आनी सांगता सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सक्तेन सगळ्या आत्म्यान मोग कर केलाय गी त्या दाळा मात्र वोंट दामून धरता वोंट तिक्के दामून धरता जेजू केवल उतरांनी मात्र न्ही करण्यानी मोग दाखोवंक जाग सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सक्तेन आनी आत्म्यान देवाचो मोग कर केदाळा सगळें बरें जाता जिवितांत तुवळ मात न्ही मोग आनी देवाचो उगडास जिणेंत केदाळा बरें जायना
ताचो वय त्या वेळारय ताचो मोग करचो गरजेचें वय की ना. संदिग्ध परिस्थिती जाताना सगळ्यांनी तुवें नव्यान आनी नव्यान घालें आंगोण्यो घाल्योय मागणें केलें आनी तेणें वचून सगळ्यांनी वाती पेटयले पूण कांयच जायना त्या दाळा. जाप दिवंक वंटांनी आमी सांगता पूण जिवितान केलां गी म्हळ्यार एक आज सुमी आमकां एक सवाल घालता. सगळ्या तुज्या काळजान सगळें म्हणटाना सगळें म्हज्या जिवितांत हांवें चम्याक दिल्लें आसा की सगळ्या काळजान मनान सक्तेन आत्म्यान म्हणटा आसतना सगळें संपूर्ण रितीन वयगी न्ही तें संपूर्ण रितीन हांवें देवाक दिल्लें आसा गी म्हळ्यार एक सवाल आज आमी सारया. और पार्ट बाय पार्ट हांवें दिलां इल्लें न्ही देवाक संपूर्ण न्ही आजू पुरो इल्लो देवाचो इल्लो मोग इल्लें मागणें इल्लें भक्तीपण इल्लें मीस आयतारा मात्र हप्त्या मदें गरज लागीं आसल्यार वचूंक नाका. कितें म्हळ्यार कायदो कितें आयतारासोन तूं भाग्यवंतपणी सांबाळ. सदांय मेसी गरजेन पदऱ्या भेटयता तुजें घर लागीं आसा. ना हांवें आयतारा मात इल्लो सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सक्तेन म्हज्या काळजान देवाचो मोग आसलो जाल्यार हांवें म्हजो कंट्रोल देवाक इल्लें दिलां आनी मस्तू सांगती हांव तूं कंट्रोल करतें आसा. समय मस्तू सांगती हांव म्हजे इतल्याक कंट्रोल करतें आसा. देवाक संपूर्ण दिवंक हांव सुकलां. देखून संपूर्ण रितीन मोग करचो म्हळ्यार संपूर्ण रितीन म्हजें सरेंडर देवाक हांव संपूर्ण रितीन दिवचें 100%. नॉट व्हेरी पार्शल म्हळ्यार इल्लेशें पार्ट बाय पार्ट इल्लें न्ही संपूर्ण वीक म्हज्या जिवितांत हांवें सगळें देवाक दिवचें सगळें. आनी दुसरें म्हणटा त्याच रितीन पेला सुमो. देखून एक तरणाटो जेजू लागीं आयिल्लो सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय की म्हणून म्हजे कितें विचारताय. उपादेश पाळल्यात आनी जेजून ताका दिश्टी घालता आसतना पाळले बरे दिसल्यात. आनी सर्तीक हांवें कितें करी जाय कितलें बरें चिंता पळय. आमी हे दोळ अशें चिंतलें आसा गी विचारया वो आमी अशें विचारलें आसा गी. हे सगळे उपादेश आमी पाळून आयले. हांव पाळून आयलां. टू बी ट्रू टू आवरसेल्फ बीइंग सिन्सियर प्रामाणीकपणान सांगूंक ह्या तरणाट्या बरी जेजू मुखार तेंय जेजू मुखार सगळें कळच्या सोम्या मुखार ताणें सांगचें तें सगळें पाळून आयलां. आनी सर्तीक हांवें कितें करयेत कोणी हे दोळ चिंतलें आसा गे ह्या तरणाट्या बरी हांवें चिंतूं ना थोडे फावटी टू बी सिन्सियर. आनी हांवें सर्ती कितें करयेत देवाच्या मोगाक लागून वो सासणीक जिवीत जोडूंक सुमयान इतलेंच म्हळें. आनी तुका उरलें इतलेंच तुजें कितें आसा तें सगळें वीक आनी कितें दुर्बळ्यान दी विकून मेळिल्ले पयशे उडास दवरया. सगळें दुर्बळ्यांक विकले उपरांत मेळिल्ले पयशे दुर्बळ्यांक वांटून मागीर ये पळया हें ताका कश्ट जालें पळय तें पुस्तक म्हणटा. तो कथीन गेलो तशें म्हळ्यार संपूर्ण रितीन ताणें सासणीक जिविताची वाट तयार करूं ना देवाचो मोग करूं ना म्हूण येतगी हें दिवंक सोडूंक ताच्यान जालना. आमी आमकांच सारया सगळ्या काळजान सगळ्या सक्तीन सगळ्या आत्म्यान देवाचो मोग म्हज्या आदीन म्हज्या कंट्रोलार कितल्यो संगती हांवें दवरल्या गी सारया. हाऊ मेनी थिंग्स आर अंडर माय कंट्रोल दॅट आय हॅव नॉट गिवन टू गॉड. देवाक हांवें सोडूं ना खंयच्या संगतीक खंयच्यो संगती सोडूं ना. तर म्हजो मोग देवा थंय केवल वंटाची उतरां वंटां आनी मात्र म्हज्या कार्यांनी हॅव आय गिवन 100% टू गॉड. हॅव आय गिवन माय सेल्फ 100% टू गॉड. सांगात ताजेसून म्हळ्यार दुसरो तसोच इम्पॉर्टंट
तुझो करताय तसो तुझ्या पेल्याचो मोग कर. मोग बगणाचो न्हय. जेजून सांगूंक खुशी बेलांगी मोग बगणाचो न्हय बगार कार्यांनी रुता केल्लो जायचे. तुजो करताय तसो तुझ्या पेल्याचो मोग कर अशें म्हणून. आनी आमचो मोग करतलेसो मोग करूंक सुलभ समान गे. तो म्हजो मोग करता देखून हांव मोग करता. तो म्हाका आदार दिता देखून हांव ताका फाटीं आदार दिता. हें इजी. चिंत्या कश्ट मनशाचो. कश्ट मनशाचो म्हळ्यार म्हज्या दुस्मानाचो. म्हाका कश्ट दितल्याचो. म्हाका इन्कार करतल्याचो. म्हाका नेकार करतल्याचो. म्हजे विशयांत खबरो करतल्याचो. ताचो मोग म्हाका कितलो करूंक साद जायत. ताचे विशयान चिंतन खाटान पडून दितो म्हणा न्ही आमी. म्हणा न्ही आळयता तकली. मोग तो सुम्यान सांगसो तो मोग तो तुझ्या पेल्याचो मोग कर. तुका कश्ट दितल्याचो तुज्या दुस्मानाचो मोग. एक दीस जेजू आनी ताचे शिस कपेर्नावाक वेता आसतना ताका सोजेर मेळ्ळें. रोमाचे सोजेर. रोमा मेळटा आसतना वोजें घेवंक तुमी द चोजन पळयल्यार कळटा. द चोजन जेजू विशयांतली लेटेस्ट मुवी आतां करून आसा ती सगळी. आनी तूं पळयता आसतना की तांचें वोजें भयंकर जड तें पुराक. तांच्या खांद्यार घेवन एक महिला खान घेवन येवच्याक तांणी फोर्स केलें. आनी जेजू येचलो सांगात सगळ्यांनी खान गेले. बारीक शिसांक बारीक खर्च जालें पूण जेजू हिकान येवन एक मैल उतरवली. तांणी रावा रावा म्हळें. आनी देखून शिसांक दिया दिया दिया. ना एक मैल म्हज्या दुस्मानान वा हेरान तुका एक मैल सोडूंक केल्यार तांचे सांगात 2 मैल हांवें वच. रोमी वा सोजेर दुस्मान जुदेवांक तरी 2 मैलां वच. पुरासन जाल्या आसली 2 मैलां. मोग तो वायटाचेर जैते वन जावचो मोग तो. जो हांव आपल्या पयल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 20वें वाक्य म्हळें. आपल्या भाव भयणीचो मोग करिना तो फडकिरो. तो देवाचो मोग करिना आनी देवाकी तो वळखना. चिंतून पळया भाव भयणीनो म्हज्या घरांत आसल्या व्यक्तीचो मोग कितलें करता. मोग म्हळ्यार रांदून दवरचें न्ही. केवल रांदून दवरचें मात मोग जायना. समाने काळी वस्तू हाडून दिवचें मोग जायना. तुका कितें उणें केलां सांग. तुका पुरो हाडून दिवना गे हांवें. गो सांगता थोडे फावटी तूं पुरो घरा सायबीनी पुरो हांवें हाडून घालां. आनी घाल जायचें तुका. मोग केवल हाडून दिवचें मात न्ही न्ही. समाय एक भुरगें म्हणालें आय हेट माय मदर. म्हणालें आय हेट माय मदर. कित्याक पुता हेट मदर. तुका आवयन बरें करून पळोवं नाय. ल्हान व्हड करूं नाय. तुका जाय जाल्यार दिवं नाय. आनी कितें ताचें इतलेंच. ताचें आवय बापायचो मोग समजोवंक भुरग्यान शिकोवना. आवयचो मोग प्रत्येक रितीन की ताचें इतलेंच. ताचे उपरांत जल्मल्लें दुसरें भुरगें ताची बहीण ऑटोमॅटीक दुसऱ्या भुरग्याक तो लव एंड केअर चड येता न्ही गे. ताका तुमी चड मोग करतात म्हजो चड मोग करिनात. कळ्ळें. ह्या कारणाक हेट्रेड म्हज्या आवयचो हांव इन्कार करता द्वेश करता. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भयणीचो चड मोग करता. समटायम वी डोंट अंडरस्टँड वॉट इज लव. केदला मोग कितें म्हूण समजना आमचे थंय द्वेश वाडटा. राग वाडचो. बोगसाणें दिवंक कश्ट जावचें. मोग आमी करुया भाव भयणीनो जशें सोम्यान आमचो मोग केला तशें. ताच्या मोगा शिवाय दुसरें मोग ना. मोगाचो अर्थच आमकां शिकयल्लो जेजून. ताचो मोग करता जाल्यार तो मोग म्हाका आनी तुमकां समजला म्हणून अर्थ. ताचो मोग आमी फवत तरेन करूं ना जाल्यार ह्या मोगाचो अर्थी म्हाकाय आनी तुमकांय समजोवना आनी त्या मोगान आमी जियेना म्हूण समजोव येता. घेऊन आयल्या
हांव तुझे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही काणी स्वीकार कर मोगळ बापा आमकां अर्पितां तुका उंड्या वयना सवे घे तूं आमकां भर आमचें जिवीत मोगान तुज्या स्वीकार कर मोगळ बापा आमकां अर्पितां तुका उंड्या वयना सवे घे तूं आमकां भर आमचें जिवीत मोगान तुज्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनातली महिमे आमचे निकेपे सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा तुज्या महिमेक आनी भगवंतू जुवां पावल दुसऱ्याच्या मनाक भेटयलेलें तुजे परजेचें हें बलिदान मानून घे आनी तें आमकां ससनीक सोडून उपकार अशें कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो तुमची काळजां उबारा आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वयशामी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सरपदवेदरांनी सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्व काळेनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतीसो आनी आमच्या फायद्यासो जुवांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या परबेन तुज्या पवित्र सभेक तूं संतोष दिताय अशें ताच्या भगवंत जिविताच्या देखीन तूं तिका धैर्यान भरताय ताच्या शिकवणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळताय देखून सर्व देवदूतां आनी संतां भक्तां संगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता दरबारांचो सर्वेस्पर देव सर्गांनी संसार बोलल्या तुज्या वैभवान होसाना उत्सर्गी होसाना उत्सर्गी सर्वेस्पराचे नावी येतात सुभागी होसाना उत्सर्गी होसाना उत्सर्गी भाव भयणीनो आमची सगळीं हाडां सुकुल्लीं ह्या दाना सुवें भेटोवन दिवया तशें म्हणटच जें उणेपण आमचें तें आसा आमी संपूर्णकाच्या वाटेर आसा पण जें आमकां फाटीं ओडटा देवाचो संपूर्ण रितीन मोग करूंक आमकां अस्कत करता ती संगत्यो म्हज्या पेल्याचो म्हज्या कुटुंबाच्या सान्यांचो म्हज्या घरच्यांचो भुरग्यांचो मोग फवत रितीन करूंक म्हाका उणें करता ती संगती ह्या घडये भेटोवन दिवया आमी मनशां तें समजून घेता पूण देवाचीं भुरगीं देवाचें म्हणटस ताचो आत्मो आमचें तें आसा ताणें ताच्या मोगान आमकां रचलां ताच्या काकुळटीन दयेन आमकां नेटयलां देखून ताचे सारको मोग करूंक आमकां कृपा मेळच्याक ह्या दाना सुवें आमी आमकांच भेटोवया सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर
देखून दवापरी तुझ्या पवित्रत्म्याक धडून ही दाना पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सुसूक हापकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मडलो तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसून समर्पूंची त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुम्ही समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसून आनी सभारां पसून तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात पावडता सोकूट सोम्या आमी वोवू डोकाता आनी एकाचिंतले पियेता तितले पावटी तूं परत येस तुझे मरण पत्करता देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवानपणाच्या बुगडासाक आमी तुका जिवीत असो उंडो आनी सोडवणाची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता क्रिस्ताचे कुडींत आनी रगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खलतीकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या भाग्यवान बापा आनी पिटर पावल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगान संपर्ण कर तशेंच पुनर्जिवानपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर आनी तुज्या काकुळतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्ताची काकुळट कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवंत अंकवार मरये देवाच्या माय सांगती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदत्ता भाग्यवंत जुआंव पाल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे संगता आनी ताचे थंय पवित्रत्म्याच्या एकवटान देवा सरपद बेदार बापा सर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुडवंदाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन मनोवया आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षयता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस परसर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सुबस्काय आमकां दी सर्गींच्या
सुखाक आनी आमच्या सोडवंदार जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरवोशान अत्र एकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुमचो तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवट चलयता ही सासनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सुवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. पळयात भाव भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतार मास उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, प्रतिमगान बरोवन भगवंत तुजो हांव पावल दुसऱ्यान आपलो जीव थांबनासतना तुज्या पवित्र सभे पासत खतखती दूर बेन करचिलो
आता आमी सवलेल्या संस्कारा वरवीं त्या चमकाचो उजो आमचे थंय पेटय क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सगळ्यांस आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसनयात मीस सोंपलें. देवाचे व्हड उपकार. दुसऱ्या वंदिता सरभक्तीन तुका क्रिस्तां सारक्या भोल्या गुवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां दैवीक काकूट आमकां उगडली सडवणेची महिमा शिकयली सोदून जीवची भिता तुझ्या दिली वडमेल्फा भाग्यवान सुवा दुसऱ्या वंदिता सरभक्तीन तुका क्रिस्तां सारक्या भोल्या गुवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा मागे वचूं हांव दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्तीचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तूं जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरियेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हण जेजून कुर्सातान दिल्ल्या बक्षांनी ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेकां बगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोण दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. दयेकन बसया एक घडीभर. आमकां मेळिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर आमी अर्गां दिवया. सबार जण जिवितांत जायते बरेपण केल्लें आसा तांच्या नांवांनी आमी हांगासर भाग्यवंत जो आमकां दुसऱ्याच्या मजतीन जायते उपकार आमकां आनी आमच्या भावाक मेळिल्ले आसात. ह्या पासून आयच्या दिसा आमी अर्गां दिवया. एकल्याचे पांय दूख गूण जाल्ल्या पासून अर्गां दितात. दोगां जाणां मागिल्ले उपकार मेळिल्ल्या पासून अर्गां दितात. सेकंड PUCन बरें मार्क्स मेळिल्ल्या पासून तूं अर्गां दितात. रोहन दिकुन्ना आनी रोशनाक बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासून अर्गां दितात. आमकांय जायतें बरेंपण मेळिल्लें आसा. हाचे दिसा हांगासर ह्या पुंतळार येवन ताका आराधन करूंक ताका जेजूकूच आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत स्विकार करचें व्हडलें भाग आमच्या रचणाऱ्या सांगाता एकवटचें भाग आमच्या देवा सांगाता एक जावचें भाग जेजून भाग्यवान जो आमकां दुसऱ्याच्या मजतीन ताणें केला. जायते मागिल्ले उपकार ताणें मेळ्ळे आमकां लाभाशे केल्यात. कुटुंबांत शांती समाधान आमच्या मोतीक भलायकी कुडीक भलायकी आमच्या भुरग्यांक युवा जनांक गांवांत अशें परगांवांत आसल्या हर एक रितीन ताणें सांबाळला. आमच्या कुटुंबांत मोग तो दिसपटे वाडसो केला. एकामेकां बगसून जियोंक आमच्या दुस्मानांक सयत बगसून मोगाची जिवीत जियोंक ताणें आमकां फावो केला. आमचो मोग करिनांतल्यानसूय मोग करूंक ताणें आमकां एक विशाल काळीज बरें मोन ताणें आमचें तें रचलां. आमकां अन्याय केल्ल्यांक बरें पाटी दिवंक
ताणें आमच्या मोतीक उजवाड दिला आमकां अन्याय केल्ल्यांक काळजांतान भोगसूंक सोम्यानाच्या दिसा उजवाड दिला आमच्या भाग्यवंता भशेन एकामेका भोगसराचे हातेर जावंक काळजांतान भोगसूंक ताणें आमकां दाखयल्ल्या वाटेन सोमकोंक ताणें आमकां फावो केला नासाच्या वाटेर आसल्या आमकां ना भोगसराच्या वाटेर आसल्या आमकां भोगसून भोगसनाचें जिवीत मोगाचें जिवीत जियोंक आमच्या मोतीक आमच्या काळजाक ताणें उजवाड दिला ह्या सर्वा पासत ताका आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 उबे रावया प्रार्थुया बूक हाकुळदारा बापा भाग्यवंत जो आमकां दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकार आनी बऱ्यापणा पासत आमी तुका अर्गां दिता तुजी दैवीक हाकुळट आमी वर्णिता ताचे मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त ताचो मोग आनी ताची गुणकची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता ताचे बरे भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्षान जियोनच्याक आमकां बळ आनी कृपा दे म्हण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं भाग्यवंत जो आमकां दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या हे भाग्यवंत जो आमकां दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगडून पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान भरसळ्ळी देवाचे तुजो विश्वास तुवें अखेरपर्यंत सांबाळ्ळोय अशें तुज्या पुत्रान देखीन तुजो सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करून तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्त सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमोग कर तुजी भाग्यवंतचिनी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजूताई आमचे दिश्ट उबारून आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजे दयकन बसात आमच्या भाव भयणीच्यो तेसावां आतां उक्त्यान उसावन सांगता आसतना आमची तेसावां तसल्या नमुन्याच्यो आसा जाल्यार ह्या तेसावां बराबर आमी आमची तेसावां गरजो भेटोवया आनी आमच्या आनी भावा भयणीच्या गरजां खातीर आमी पातयेन भावार्थान आमी मागया दोगां जाणां बरें काम मेळच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या खासारी जोड्या भुरग्यांचे देणे फावो जावं शुगर आनी पांयाची शुगर गूण जावंक आनी पांयाची सूज गूण जावं दोगां जाणांक गरज जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक एकल्यान पयशे दिवंक आसले ते बेगीच पाटी दिवंक कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावं दोगां जाणां गांठी दूख थायरॉयड आनी कोलेस्ट्रॉल गूण जावं एग्जामान बरें फलितांश मेळोवंक ऑपरेशन जाल्ल्या व्यक्तीक बरी भलायकी मेळोवंक चौगां जाणां बरी भलायकी शिकोवंक बरी मोत वडिलांचे उतार आयकून पास्ट इश्टागतीन पाड इश्टागतीन पडन अशें राखोवंक गव्हर्मेंट टिचेरीक जॉब मेळोवंक सोसानाक बरी भलायकी मेळोवंक दिल्ले पयशे फाटी मेळोवंक पांय दूख गूण जावंक मेळोवंक आसले भागार फाटी मेळोवंक परगांवांत बरें काम मेळोवंक कुटुंबांत मागण्याचो स्पिरीट सोडोवंक चिंतिल्ल्या फिल्डांत PhD करूंक फावो जावंक दोगां जाणां बरें बिडार फावो जावंक सोरो सोडूंक तेगा जाणांक वेट उणी जावं घराच्या ओनरांतान जावचे उपाद्र निवारून दोन कुटुंबांनी शांत समाधान रास करून रॅन्से फेर्नांडीसाची धवी शिबा गूण जावं कॅनडांत बरें काम मेळोवंक ॲलन अंद्रादे
ताची नीट एग्जाम बऱ्या रितीन जावंक आनी बरें फलितांश मेळोवन परगांव वचूंक फावो जावं. आमचे जायत्यो गरजो विनवणी घेवन आमी हांगासर आयल्या. साबार जाणांनी आमच्या लागीं मागोवंक विचारलें आसा आनी साबार जाणांक आमी मागता म्हणून बसयल्ले आसा. हर एकल्या सुगडास आमी काडया. कुटुंबांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीचो, अंतरुण्यार आसल्या आमच्या भावा भयणीचो, आमच्या मलगड्या व्यक्तींचो, आमच्या भुरग्यांचो, युवाजनांचो, गांवांत तशें परगांवांत आसल्ल्यांचो, ह्या घडये पयनार आसल्ल्यांचो, ह्या घडये शिकोवंक इस्कॉलाक गेल्ल्या आमच्या भुरग्यांचो, आमच्या सेसामार आसल्या कश्टांतल्या आमच्या भाव भयणीचो, कुटुंबादाचो, क्रिस्तांव आनी अक्रिस्तांव भाव भयणीचो हर एकल्यांनी शांती समाधानान जियोवच्याक, आमच्या राष्ट्रांत शांती समाधानाचें वारें वळच्याक, हर एका जातीगतीच्या लोकांन सर्व राजकीय पार्टीच्या लोकांन सर्वांच्या बऱ्यापणा खातीर एक मनान तांणी वावर करूंक, आपणाचो स्वार्थ तांणी पयस दवरून सगळ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर तांणी वावर करूंक तांच्या मतीक उजवाड लाभच्याक आमी मागया. उबे रावया. तूं आमकां पाव, एवकारिस्तसो आमकां खरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी संता भक्ता संगी सर्गेच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या वाकान आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां काडलें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. मागीर दी मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. तशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. सुम्याच्या नवी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी संसार, सर्वेस्पर तुमचे सुवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता मरिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक, कश्टांत, दुखांत आनी पिडेस्त अडचण्यांत संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक भगवंत जुवां पावल दुसऱ्यान आपल्या भगवंत जिणे मुखांतर तुज्या पुता जेसू क्रिस्ताचो मोग तुझ्या परचेन बगूंक आनी भवार्थांत जियोंक प्रेरण दिलें. ताच्या विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतल्या विघ्नांतल्यान वारांतल्या आमकां निवार. आमच्यो सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर तें आमकां फोव कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सुवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. तकली भगव्या. भगवंत जुवां पावल दुसऱ्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोचो देव आमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. आमेन. भगवंत जुवां पावल दुसऱ्याच्या मागण्यांसर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेचे मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळो. आमेन. आल्तारीचो मान ताका फोव जालो म्हणून सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरान चांचणी संतोष बगोवंक तुमी पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सुवें सदां आसूं. आमेन. आयच्या दिसा व्हड संख्येन येवन आराधनांत मिसाच्या बलिदानांत आनी नव्यानांत भागीदार जाल्ल्या तुमचो हर एकल्याचो उपकार बावडटा. प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा हांगासर येवन आराधन सोलून वन मिसाचें बलिदान भेटून परता बरें नियाळ दिवन आमचे बसत मागिल्ल्या मनात एक बाप अनिल जोयल डिसोजा तोकूर फिरगयचे विगारते तुमच्या समेस्तच्या तर्फेन आनी म्हजे तर्फेन तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावाक सर बरें मागता. आनी आतां आयच्या दिसा
सर प्रत्येकाक जेवण दिवंक आदार दिल्याक आनी तशेंच फेस्त मेस दिल्याक आनी डोनेशन दिल्याक तांकां मानाची वाती वितरण करतल्या प्रधान याजकान मानाची वाती तुमी नांव वाचूंक सांगता आसतना मुखार येवन ती स्विकार करच्यो. आयच्या दिसा सर प्रत्येकाक जेवण दिवंक आदार दिल्ली आसात, स्पॉन्सर जाल्ली आसात. लुईस आनी पावलीन क्रास्ता बाळोक जेजूचो वाडो. फेस्त मेस दिल्ली आसात. आल्सन सुक्वेरा सान जुजे वाडो. लोवेस क्रास्ता बाळोक जेजूचो वाडो. प्रितम क्रास्ता बाळोक जेजूचो वाडो. आयलन ब्लॅनी डिसोजा लोड्स वाडो. डेझनी बुयेला सिक्वेरा. प्रणय डिसोजा मंगळूर. रॉनी तावरो सान थॉमस वाडो. अनुष्का पिंटो सान फ्रांसिस पयलो वाडो. आनी तशेंच हांगासर जेवणा वेळार आमी वापरची ती मेजां आसात आनी ह्या मेजा खातीर एका मानेस्तिनीन नांव नाका म्हणून 5,000 बागेंत बागेंत कुर्सा वाड्यांतल्या एका मानेस्तिनीन 5,000 दान दिल्यात. आनी तशेंच आज मिसा वेळार ती वापरिल्ली व्हडली ती कांपीन ती दान जावन दिल्यात. रिचर्ड ऑल्विन डिसोजा आनी जेन डिसोजा सान फ्रांसिस पयलो वाडो. तांचोय उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा आनी मानाची वात तुमी स्विकार करूंक उलो दिता. ह्या घंटेक सुमार 9,000 आसले खर्च तांणी ती दान जावन दिल्या. तांचो उपकार प्रत्येक रितीन आमी बावडटा आसतना तुमचो हर एकल्याचो आमी उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी उबे रावया. एक आमच्या बापा एक नामान मुरये सुमेस्त जेवंता खातीर प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा जेवण दिवंक आदार दिल्ल्याच्या गरजा पासून हेर रितीन दान दिल्ल्याच्या हर एकल्याच्या गरजा पासून आनी आमच्याय गरजा पासून आमी एक घडीभर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो एकलो न्ही हर एका बुधवारा येदोळस तुमकां कळयलां हर एका बुधवारा सांजेर 5 ते 6 वरां पर्यंत हांगासर विनवणेचे मागणी आसा. तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत. मुखल्या हप्त्यांत बुधवारा दिसा मानादेक बाप फ्रँकलिन शिवमोगा दिसचे ते हांगासर विनवणेच्या मागण्या घेतले. एकामेकाक तुमी खबर दिया. व्हडा संख्येन येया आनी हांगासर जायतें बरेंपण जावन आसा आनी सगळ्यांक कितें बरेंपण लाभच्याक तुमी तांकांय खबर दिया आनी तुमी व्हडा संख्येन येया. जेवणाच्या वेळार थंयसर येदोळस तुमकां सांगलां तुमकां कितलें जाय तितलें खाणग्या. एक शीत सयत पाड करनाचो. तें एक शीत मेजाक येवंक तुमकां वडांक कळीत आसा कितले कश्ट आसात. देखून एक शीत सयत पाड करिनाचो. देखून हांवें थोडे पटी पळयता थोडे पटी तुमी पाड करतात. तें सदांचें सवयेचें जालां. देखून कितलें जाय तितलें मात्र खाणग्या. उरलें ताचें शीत कितें जेवण उरलें जाल्यार ताचें विलवरी आमी करता. देखून पाड करिनाकात. धादोशी तुमी जेवा. एक पटी न्ही 2 पटी न्ही 3रे पटी जाल्यार खाणग्या. तुमकां कितलें जाय तितलें जेवा. धादोशी मापान जेवा. जायत मो. आनी आतां पवित्र तेलान मागच्या पयल्या जेवणाचेर आशिर्वाद आमी मागया. प्रार्थुया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तूं आमचो मोग करताय. मोगान आमची जतन घेताय. दिसपडटे तूं आमकां खाण जेवण तुमचो आमकां वदक सून दिताय. हें खाण जेवण आयच्या दिसा दिवंक फावो केल्ल्या पासून तांचें उदार म्हूण दाखयल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. हें जेवण दान जावन दिल्ल्याच्या कुटुंबाच्या सर गरजांचेर तुजी काकुळटीची दीस घाल. सर तुजी बेसांवां तांकां हर एक रितीन तूं फावो कर आनी आमी समेस्तांनी तांणी उदार मनान दिल्लें तें मोगान
वरदान स्वीकार करता आसतना आमच्या कुडीक घटाय आमच्या मोतीक समाधान आनी आमच्या सेवे वावरांत तृप्ती आनी दादोसकाय तूं फावो कर. आमी सदांच उदार जावंक एकामेकाच्या गरजांक पावंक आनी आमी आमचें तें आसलें तें पेल्या तें वांटून घेवंक गरजेचें उदार मन आनी काळीज तूं आमचें तें रस आनी ह्या जेवणा मुखांत्र आमचो एकवट आनी मोग तूं वाडय आनी सडय. ह्या मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. 목상야소 샹티소 도탐소 바게본 주왕 파울두스로 데이베이카 폴티소 버트토 바게본 주왕 파울함소 목상야소 샹티소 도탐소 바게본 주왕 파울두스로 Kakulti sobotto Bhagwan suwam paulamso Naman naman tuka Naman naman tuka Daivig bhakta Amcha santa Shanti jaguwara Naman naman tuka Naman naman tuka Daivig bhakta Amcha santa Shanti jaguwara Naman naman tuka Naman naman tuka Daivig bhakta Amcha santa Shanti jaguwara Mukhal putha sove Mukhal varya आशीर्वादे वामका भगवान सुवाम पावल दुसऱ्या आम्हाला विनंती कर भगवान दुसरे करुवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी.